चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। गोपाल गोपाल गोवर्धन गिरिधारी गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्रीकृष्ण लीला वळणवेगले पेजांतुक स्वागत करता। आज हांव सांगूत देवाक चित्त चोरा म्हूण आमी अपोवचा कृष्णाक। ते जावन रिलेट जावन आशिल्ले काणयेत आज हांव सांगूं वता। एक पंता वृंदावनांत तुका एक चोर येता, सुरवे जावन येता ते चोरान वृंदावनांत येवचे। तशी ते चोर लेखता हे गांवांत हांव सुरवे जावन येता, तदना सुरवे दिवसूची जावं चितले घरांत चड का जावं चितले म्हाका खांपू का म्हूण सगळे अशें लेखून वता। मस्त घरा चडता, सगळे घरांतूय पेटी भितरी भारी सुरक्षीत जावन पट्टे तोडपा भितरी कसकीची बांदून दवरले आसता। ते सगळे घरांतूय एकले एकत आसता सुरक्षीत जावन। कसकी व्हडली मोला एक सामान कोणाले दोळे द्रापयना अशी दवरची पळय, तशी सगळे घरांतूय दवरन आसता। चोरू कितले घरा चडला पळय तितले घरा सकूनय ते चोरा मेळ्ळे। तशी एक 10-15 घरा चडतना की चोर लेखता आनी जे हुक्क म्हणूची मुखार वचून हत्ता मेळ्ळले ना करची नाका, आ जीके पूरो पाय जावकलो पा सेवेत नवे म्हूण लेखतनी चोर वता। तन चोराक वतना घर ते चोरान घर थंय पावचे आशिल्लें ते एक समाधान ना, कसं येत आज कसं सकाळ मेळ्ळा म्हणून एक पळोवन जे तरीच वच्चा म्हणून लेखून ते चोर कसं करता म्हळ्यार वाटेन आशिल्ले रुक्का वयरी चडता आनी गूर कसं सकाळ मेळ्ळा म्हणून अशी काण पळयतना सुरवेची एक पट्टे जर अशी मेक्कोण पळयले तांकां कसं आसा म्हणून पळयतना एक पट्टे हळदुवे रंगाचे पट्टे तोडपाचे एक सान कुडको। हे कसले हे घरांतून जाणाक मत्ते ज्यो सवकिना ज्यो आशिल्ल्यो बाबा म्हूण लेखता ते कडेन दवरता आनी एक काडटा आनी एक कान पळयतना कसले म्हूण नाविलुगिरी म्हळ्यार मायलपिली ताजे एक कुडको। अय्यो हे घरांतून जाणाक मत्ते सवकिना हांवें म्हूण लेखता ಸ್ವಲ್ಪ बेजार जालें। म्हळ्यार दोन उधार केल्लें कसं की व्हडली मोला सामान म्हूण लेखून आतां ते चोरान उधार केल्लें जाल्यार ते कांय मुखार जालें मोल नातिलें सामान जालें। तशी ಸ್ವಲ್ಪ बेजार जाली चोराक। तशी तिन्नीची काडतना बेत्तिले मातये बुडकुळेचे एक कुडको। चोराक मस्त कोप येवचे सुरू जालें। त्या वयतय दवरतानी चारीच काडता ते पडतन कसं म्हणून एक पात्तूर ते पात्तूरत पट्टे तोडपा भितरी दवरन मडचून पेटी भितर अवंगले सक मद्दे जावन सकट दवरन चोराक मस्त कोप येता। अशी एक कंक कान पळयता न्ही तातूंत असले एक कंक सामानत कसले प्रयोजन नातिले कसले कांय मोल नातिले कंक सामान हे पळयतना चोराक मस्त कोप येता। एक कान पळयतना कोळालाचे एक कुडको, हांवें एक कान पळयतना एक सनू बड्डी एक कुडको, मागीर एक कान पळयतना मोती बेत्तिले एक गळ्याचे एक मोती। अशी एक कंक कसलेय प्रयोजन नातिले असले हे गांवचे सर्व जाणांक मत्ते सवकिना देवा मेगेले एक दिसाचे प्रयत्नाची ना जाल्ले मू हे समणे हे कसं म्हूण म्हाका कळून जावपा हांव कितले की काळ जाले चोर कोण इतले दाय म्हाका कसले एक वस्ती हे कसं गांवची जर्नी कसं नमने एक जर्नी आमी सगळी अशी परतची बसता आनी लेखता कसं जाल्यार पाय सकट म्हाका त्या गांवा वचून ते घरांतून जनांक गेले की निमगुरू जावका हे कसं अवस्थ म्हणून अशी एक कांडवचे अशी म्हाका मांकड करूं वचूं म्हूण सगळी अशी सांगतची बसता। फाल्यां जाल्यार फुडलें वत्ता घरांत न्ही ते वृंदावनांत वृंदावना वत्तनस मस्त बायल मनशे सगळी एकडे बसून अर्दे मांडड तांची गेल्ली मू कृष्णा गेल्ली मू आमगेड गेल्ली मू म्हूण सांगून रडता आसाची। हे पळयतना चोराक आश्चर्य जाता कसं जाल्लें हांगा
पूण अशी आलोचन करताची वता पळयतना आतां पळयना ती एकला पळयली देखून सकजनी ताका पळयताची तांची चोर सांगता तुम्ही कसला रडतसची म्हणून निमगिता तांणी सांगताची आमगेले जिवा पशी मोल दिल्लेले ಸ್ವಲ್ಪ सामान आमकां कालचे रात्री कोणकी येवन आमगेले घरा सुकून व्हेल्ले आमकां ते सहन करूं जायना म्हणून सांगून रडतांची तदना ते चोर सांगता हांव खाली हे गांवांत सुरवे जावन येवन चोरलें तर म्हाका मेळ्ळें सामान हांव तुमकां दिवचें कितें हाडलां हे सामाना कितें तुमी इतलें सकल रड कजल गती असले मुक्का पयशे मोल ना ते सामान हे सकडी हाजी कितें तुमी कसला अशी रडताची उलंगे चोर तदना ते वृंदावनवासी सांगताची तुमकां एक समेरी हे सामान सकडी काय मोल नातील आसतले जाल्यार आमकां सकडे हे आमगेले जिवा पशी मोल आशिल्ले सामान आतां आमगेले कृष्णाले उडगासू हे आमगेले कृष्णान हे वृंदावनांत आशिल्ले वेळारी खेळ्ळे ते कृष्ण लीला ते सकडी आमगेले उडगासांतू केदनाय आमकां केदनाय ते कृष्ण अंगास आमकां सोडून वच्चे न्ही म्हणल्यार ते एक अनुभव मेळचे हे सामान सकडी आमगेले आत्तां दवरना आमी पळयता आतां हे पाटे थोडे पकडूक नवे ते म्हगेले कृष्णान आमगेले घरा आयिल्ले वेळारी लोणी कांपून धांवतना ते सिर्कल आतां ते हांव कांडवल आतां म्हूण एक बायल मनीस सांगता ताना आनी एक बायल मनीस सांगता वय हे पातूर पळयले म्हगेले लोणी बुडकुळे एका कृष्णान उड्डयल्ले आतां म्हूण सांगता ताना आनी एकली सांगता वय हे बुडकुळे कुडको पळयले हे म्हगेले घरा येवन लोणी चोरचे वेळारी पोण बेत्तिले बुडकुळे कुडकत म्हूण सांगता अशी एकंक सामानाकय थंय आशिल्ले एकंक घरांत तुजे नाक एकंक काणी आसा तदना तांणी सांगिल्ले ते काणी सकड आयकतना चोर लागता आनी सगळें सांगिल्लें पळयतना नंदगोप म्हणटना आमगेले सकल मुख्य जावन आशिल्ले एक मनीस आसा तेन्ना आमगेला पयशे सक्क जाणांना पयशे दुड्डू चड आशिल्ले एकलो आसतलो तागेल पुतांक कसलाक आमगेले घरा येवन चोर का पूण अशें आलोचन करता तशी आनीकय निमगीता अशी निमगून तांणी तांगेले कृष्णाल काणी सकडे सांगताची आनी ते वृंदावनवासी सांगताची तुमी आमकां हे सामान आमगेले हे जिवा पशी आमी मोल दिवची हे सामान तुमी आमकां हाडिल्लें नवे तुमकां घेयची तुमी चोरू येवन तुमकां कांय मेळ्ळी नवे म्हूण सांगून ते बसून रडता आशिल्ले बायल मनशां तांगेले गळेचे आतांचे मुद्दी कान्नाचे सगळे काणू भांगरा कान्नाचे सगळे काणू ते चोरां दिताची चोरां दिशय जाता हे देवा हे खंयचे नमने गांवचे जेवण कसं हे हांगा अवस्था म्हूण सांगून तशी चोरू हे कांय घेना म्हणूनय आनी एक कालाकाव चोरू वच्चे ना हांवें कसलेपणी काम करून जीवन काडटा म्हणल्यार एक मनांत पावलो तांणी सांगिल्ले ते काणी तांगेले ते एक विकारू तांगेले ते एक वापस मेळ्ळे वेळार आशिल्ले ते खुशी सकड पळोवन तशी चोर लागता आनी सगळें इतलें आराधन करचें इतलें मोग करचें ते कृष्णाक म्हाका एक पळोवका म्हूण सांगता न्ही वता कैक द्वारकाक तशी अशी जनां खंय वचूं जायना ते द्वारपालक आसाची तांगे लागीं सुरवेची सकडे सांगू का आनी परमिशन सकल घेवका वतना कितें द्वारपालक निमगिताची खंय सकून येता आम सकल निमगिता तो सांगता हांव एक चोरत हांव थंय सकून येता सकल सांगून आशिल्ली काणी सकल सांगता हे काणी तांणी कृष्णा लागीं सांगताची तेन्ना देव सांगता जय ते येवचें सांग म्हणटा तेन्ना भितरीक वचूंक तांणी सांगतना चोराक मस्त खूश जाता कितले की गोपस्त्रियो आनी गोपालक राखून बसल्यांची हे कृष्णा पळोवच्या कितें ते सौभाग्य येता आतां म्हाका मेळ्ळा बरी एक चोर जावन आशिल्ली म्हाका कृष्ण म्हळ्यार कोण म्हणटाय गोतना तिले म्हाका तांणी इतलें आराधन करताची थंय तांकां मेळना तरी तें सौभाग्य म्हाका मेळ्ळा म्हणून आलोचन करून हे देवा पळोवन चोराक मस्त खूश जावन दोळ बोर येता तदना कृष्ण सांगता वृंदावनांतू एक चोर नुप्रुवाय थंय आनेक एक चोराला गती आसवे शास्त्र निंगीता तदना चोरूय सांगता वय हेची म्हाका निंगूचें आशिल्लें नंदगोपाले पूत तुमी तुमकां सविंगड घरा वचून खांपू काजलाले गतये म्हणून निमगिता कसलो जावं म्हणून चोर म्हूण नांव घेतलें हाजे गती आशिल्ले म्हणून निमगिता
तदना कृष्ण सांगता ओ ते ते कुळवतो हंगे इलो जायत सांगून दिता बैस म्हण सांगतनी सांगून दिता. वृंदावन आशिल्ले सर्व जनांनी तांगेले उपजीवन कशें करचें म्हळ्यार दूद ताक लोणी तूप हे सगळें विकून मेळचे दुड्डू आनी तांणी जीवन काडचें. ते सगळें विकून एक 4-5 जण आशिल्ले घरांत तुळे जनांक गेले. दोनी वेळू पोट बरी खावच्याक आशिल्लें सामान घेवचें जगतलवे ना नवे. तदना हांव मेगेले फ्रेंड्सांगेर उट्टू म्हळ्यार थंयचे गोप बालकांगेर उट्टू गायक घेवन वच्ची वचनो गुड्डेंतू रन्नांतू सकडी. तदना तांणी मेगेलो सांगू आशिल्लें कृष्णा पोट्टा बूक जत कृष्णा पोट्टा बूक जत कृष्णा म्हणून. एकांक पंता तांणी दिसा एक पंत खाव नासतालें तेवेळी तांकां पोट बरी मेळनाशिना. तशें आशिल्लें आसतना सक्क जनाकय हांव व्हेल्लेलें पावचिना. म्हाका मन दिवन पेटोवचें आसा हे कृष्णाक तांगेर उट्टू वच्चे गती ना. यशोदेकय कृष्णान वच्ची खुशी ना. गर्गमुनीन पडले घालूक नांव घालूं येवचे वेळार सांगला अशी तशी अशी चड न्हय हाका चंदायन पळोवंक घेवका हाका भात दिवचे हाका दीश मारूंक मस्त जन येतलींची सगळं सांगून यशोदेक सांगून दवरला. ते देखून यशोदेक भंय येता कृष्णान खंय वच्चे करचें सगळं म्हळ्यार. ते एक पद आसा माड मेकूम कण्णे नी पोग वेंडान सोन्ने போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே. ते गप्पत आसा. म्हाका वच्ची न्हू जावं कावून कृष्ण सांगता जाल्यार यशोद सांगता म्हाका तूं वच्च नाका ना म्हूण सांगता. अशी हट दवरून कृष्णान वचता. तेन्ना अशी वतना यशोदेना वाटेर खावच्या कितें खाण सगळं दिवन पेटोवचें आसा. हे सगळे कृष्ण ओट्टशील चेडूं हांकां दिता जाल्यार 4-5 जन न्हय न्हू ते वृंदावन आशिल्ले सर्व चेले चेडूय आसात तांकां सकट दिवचे हाका आशिल्ले इतले कृष्णानय व्हरून आशिना. तदना तांकां खुशी कोरच्याक तांगेले पोट भर जेवचे हाका सकाळी वाट येची तांगेले घरा साकून कंपू तांकां दिवचे. ते कृष्णाक हे कंपू सगळे हेल्प करचे खंयची घरां पळय वता तेचे घरान तुले चेडूं येता. वृंदावनान तुले बायल मनशाकय कृष्णान तांगेले घरान ते येवचे म्हळ्यार हिची भयंकर खूश येता. थंयचे बायल मनशान लेक्चेज कसं म्हळ्यार आज म्हगेल्या घरांत कृष्णान येयी जाल्यार आज हांव केलेलो लोणी कृष्णाक व्हेडल जाल्यार खाल्ल जाल्यार अशें सगळें थंयचे बायल मनशांनी लेक्चे जाल्यार सकट बायल मनशांकय तेचें म्हणणें. एकांक जन आसा म्हळ्यार पद्मावती म्हणून एक गोपस्त्री आसा तिका हे खूश नाशिल्लें कृष्णान येवन चोरचे सगळी खूश नाशिल्लें. तशी एक पंता कृष्णान येवन चोरचे वेळार ती धरता कृष्णाला हात धरता तशीची यशोदे लगी तांडून हाडटा. हाजी पूडी एक पंता यशोदे लगी शी सांगू आशिल्ली पद्मावतीला तुका पूत येवन आमगेल्या घरा सकयल येवन लोणी चोरून वता म्हूण सांगतना यशोदेन सांगू आसा जाल्यार ताण चोरू येता तूं 2 घेवन यो हांगा अशी येवन सांगल्यार हांव कशी तुका विश्वास करचें म्हूण एक पंत सांगू आसा. ते देखून वची एक पंत कसं करता म्हळ्यार पद्मावती धरता दवरून तशी हाता 2 घेवन येता. अशी घेवन येतना पळयतना ते घरा येद्राकची नंदगोपुरा म्हूण आसा. तेन्ना फुडें कालांत धरलें गेलें येद्रा वतना कसं करपा म्हळ्यार केग्गीचे ते सरग माथ्यार घालका तशी ते मात्ते ते सरग घालूं कितें 1-2 निमिश कृष्णाला हात पद्मावती सोडता. ते वेळ भितर कृष्ण कसं करता म्हळ्यार पद्मावतीले पुत्ताला हात थंय धरयता. तेन्ना पद्मावती तांडून हाडटा आनी यशोदेक सांगता पळय तुका पुत्तान चोरू आयिल्ले वेळार हांव धरली पळय घे पळय म्हूण सांगून सांगतना यशोद सांगता हे चोरनू वयलवे जाल्यार हे मेगेल पूत न्हय मू तुगेले पूत नवे म्हणून घेता. थंय पक्कन पद्मावती पळयता हे मेगेले पूत म्हूण अशी पळयता. तशी ते पंता ते पद्मावतीन ते कसले अवसूर येद्राक चोरू करूंक आशिल्ले एका वसर देवना करता. तशें एकांक बायल मनशां ಸ್ವಲ್ಪ मालगड जावन आशिल्ले बायल मनशांक ते खूश ना जाल्यार चडावती जनाकय कृष्णान घरा येवचे तांणी केलें लोणी खावचें तांगेल्या घरा येवचें सगळें म्हळ्यार व्हडलें कार्य जाता आनी ताका कितें राखून बसचें अशी ते देव चोराक सांगून दिता. हांव अशी लोणी खावचे निमित्तान म्हाका 2 कार्य सादी जाता. एक मेगेर उठूं येवचें खेळचें ते गोप बालकेन गेले पोट्टा बुकेक ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮನ येता. तशीच
मक रक्कुंबशे ते गोबस्त्रियंगेल मन संतृप्त जाता सदा वेळू कृष्णालेच आलोचने री कृष्णालते खेळू कृष्णालते हासू कृष्णालते आंग ಈ ಸಕ್ಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಂಬಶದ ತೈಚೆ ते गोबस्त्रियंगेले एक ಕೂಶಿ तशिशिले तन्नी कृष्णान तंगेल गरा येणो तन्नी केल्लो लोणी वेल्ले म्हटले म्हणटनाची तंगेल ते का आत्मसंतृप्तीने तंगेल ते मनची कृष्णान वेल्ले म्हणत संगुक जनले तक्काचे ते चित्त चोरू ಮುಂದೆ ವಾಕ सांगचे बरी गोपी अंकने भक्तजनांगेले सर्वय मनांतू ते कृष्ण रसनातल्यारी भक्ती रस भरताना तांगेल मन केदनाय ते देवाल रूप भजन कीर्तन काणी श्लोक स्तोत्र अंतूच आसतले विंगड नित्य जावन आशिल्ले कसलाचे मग शिवत्तनत आमकां आमगेल मनाक बेजारू जाळ कोपू निराक्षा नाजाल्यार एंग्जायटी असले नेगेटीव इमोशन्स येवचे नित्य जावन आशिल्ले सत्य जावन आशिल्ले ते देवालय कार्याक देवाल सेवेक मातशी आमगेल मन गेल्ले म्हणजे आमकां तेसल कसलें आसना खुशी समाधानी आमकां मुखारीक वच्चे ते मन एक पॉयंटार कॉन्सन्ट्रेट करचे खातीर आमी ध्यान मेडिटेशन म्हणचे हांगा गोपस्त्रियेंक तांगे ध्यान म्हळ्यार ते देवाल उडग आसत आशिल्ले तेचेत भक्तजन जावन आशिल्ले सर्वांगेले मनांतू आसूं जाल्यार आमी भक्ती योगाचे ते व्हिडिओ सांगेल वरीचे आमगेल बुद्धी आमगेल मन एकची डायरेक्शनार वरची तशीची नातल्यारी वरू कशी ते एक अनुग्रह देव आमकां दितालो सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.